नमस्कार, पळय प्राईम खबरो. जीएसआयडीसीचे कोंत्रादावेली इनोवाक फातोड्यार आल्तिनार दुबावीत पद्धतीन एक्सिडेंट. गाडी पडली घराचेर. गाडयेंतले भुरगे टायट. गाडयेंतली नंबर प्लेटी सयत जीएसआयडीसी नाच. खणी चालू करूंक गोंयांतले 19 लीजवाल्यांचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अर्ज. 2 बेनिफिशिएशन आणि ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्पांकय मागल्या मान्यताय. मंडळ नेमतले समिती. राष्ट्रवादीच्या 17 पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे हुमकळ्ळे. वळवयकाराची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक स्थगित. राजीनाम्याचेर सध्या निर्णय ना. वळवयकार म्हणटा आपुणूच अध्यक्ष. बायणातले 205 फामिली घरां खाली करूंक दिली. 48 वरांची मुजत सोंपली. लायटीची कनेक्शन तोडली. काँग्रेस कर्नाटकांतलो आमदार पडले मदीं. पयलीं पुनर्वसन करपाची मागणी. आणि LIC पुरस्कृत राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्त ब्रेस्तारा सावन बांबोळे स्टेडियमार. देशभरांतले 582 एथलीट्स वांटेकार. खबरो विस्तारान. जीएसआयडीसीन कोंत्रादार घेतिल्ले इनोवाक सोमारा फातोडेर आल्तिनार दुबावीत पद्धतीन एक्सिडेंट जाल्ल्यान खवदळ पडला. गाडयेंत 4 चले आनी 1 चली आशिल्ले. गाडी वेल्यान घराचेर कोसळ्ळी. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले म्हूण घरकार सांगता. जीएसआयडीसीचो MD म्हणटा गाडी तांचे ड्युटेर नाशिल्ली. प्रायव्हेट गाडी जीएसआयडीसी कोंत्रादार कशी घेवंक शकता हाची जाप ताचे कडेन ना. गुड्डोला साव म्हणल्यार सांजे मेरेन गाडयेचे नंबर प्लेटी सयत तिचेर बरयल्लें जीएसआयडीसी गायब जाल्लें. जीएसआयडीसीन भाड्याक घेतिल्ले गाडयेक सोमारा फातोडेर सुमार 3 आल्तिनार एक्सिडेंट जालो. गाडी आल्तिना वेल्यान देंगणात घुसली आनी एका घराचेर पडली. गाडयेंत 4 चले आनी 1 चली आशिल्ले. गाडयेंत आशिल्ले सोमनाथ मड्डर, गोपीनाथ मट्टी, शैलेश विश्वकर्मा, श्वेता उसगांवकार आनी विशाल मड्डर हांकां खंय मातसो माल लागला. वेल्यान गाडी सरळ घराचेर पडली. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले म्हूण घरकार सांगता. 3 आमी सुस्त न्हिदलेली. सॉलीड आवाज येयलो सारको. म्हणजे कितें तरी व्हडलो विमान पडलेले अशें. दार उडून पळयत जाल्यार आमकां सकयलूच येवंक गावनासलें. इस्कादीचेर सगळें हे नळे फुटल्या. आमचे ते शो पीस कितें आसले ते पडोन सगळें हें जालें. इनोवा गाडी बरी व्हडली आहा. धाकटे येदे 5 जाण भुरगे आसले. तितून 1 चली आनी सगळे पियन तर्र सारके. ना ती कोणाची तरी प्रायवेटाची गाडी. ताका त्या ऑफिसाक लायल्या तेंच्यांनी. हय हांव सगळ्यांक हें सोरल्या सारकें. जीएसआयडीसीन खंय ही गाडी कोंत्रादार घेतल्या. एक्सिडेंटाचेर जीएसआयडीसीचो MD संजीत रॉड्रिगीसाक विचारल्यार तो कितें उलयता पळयात. जीएसआयडीसीन गाडी कोंत्रादार घेतल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान गाडी जीएसआयडीसीक दिल्ली. गाडी जीएसआयडीसीचे ड्युटेर आसतना अपघात जावंक ना. गाडयेन जीएसआयडीसीचो स्टाफ नाशिल्लो म्हूण संजीत सांगता. कॉन्ट्रॅक्टरान गाडयेचेर जीएसआयडीसी म्हूण बरयला. पुलिसांक प्रकरणाची चवकशी करूं दे. प्रायव्हेट गाडी कोंत्रादार घेवंक शकना हें खबर नाशिल्लें म्हूण संजीत सांगता. ही गाडी खंय बांयगणीच्या शिमला कन्स्ट्रक्शन्साची. वेवसायीक कामा खातीर सरकारूच न्ही कोणूच प्रायव्हेट गाडी भाड्याक घेवंक शकना म्हूण येरादारी संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. एनी गव्हर्मेंट बॉडी प्रायव्हेट गाडी कोणाची प्रायव्हेट गाडी हायर करपाक शकता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट? No. Normally contract carriage vehicle, that is normally as we call as tourist vehicle, only can be hired by a government department. टॅक्सी म्हणतात तेका. Yeah, tourist taxi can be hired. Yeah. सकाळी हे गाडयेचेर व्हिज्युअल्स घेतिल्ले तेन्ना ताचेर जीएसआयडीसी म्हूण स्पश्ट आशिल्ले. नंबर प्लेट ब्लॅक अँड व्हाईट आशिल्ली. मात सांजे पळयत जाल्यार गाडयेक नंबर प्लेटूय ना आनी गाडयेचेर जीएसआयडीसीय ना. पुलिसूय तेच सुरान उलयतात. गाडयेचेर खंय जीएसआयडीसी बरयल्लें नाशिल्लें. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले काय ना ताचेर खंय रिपोर्ट येवपाचो आसा. ह्या गुड्डुलसावाचेर पुलिसूय उलयनात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खणी चालू करपाक गोंयांतले 19 लीजवाल्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन मान्यताय मागल्या. 2 बेनिफिशिएशन प्रकल्प आनी एका ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्पा खातीर कंपन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन अर्ज केला. अर्ज तपासपा खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एक कमिटी नेमतले. ही कमिटी खणीचें इन्स्पेक्शन करून खणी चालू करपाक NOCचेर निर्णय घेतले. खण खात्यान 88 लिझर रिन्यू केल्यात. तातले 42 जाणांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान खणींचे पर्यावरण दाखले निलंबित करपी आदेश फाटी घेतिल्ल्यान लीजवाले गोंयांतल्यो खणी चालू करपाच्या कामाक लागल्यात. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा लागीं आतां मेरेन 19 अर्ज पावल्यात. सेजा गोवा सोसिएदाद दी फोमेंतो चौगुले आनी कंपनी ह्या मुखेल कंपन्यांचो अर्ज करप्यात आस्पाव आसा. ह्या अर्जांची छाननी करपा खातीर एक कमिटी नेमतले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो चेअरमॅन जुजे नोरोनान सांगले. हीच कमिटी दरेक खणीचेर वचून पळोवणी करतली. कायद्या प्रमाण 120 दिसां भितर ह्या अर्जाचेर निर्णय घेवपाक जाय. We have been receiving applications for consent to operate from all those mine owners and leaseholders whose lease has been renewed. We are studying the matter. In fact, we will be putting up before our committee, who will also inspect, make a site visit to the mines, ensure that all necessary steps for control of pollution, whether it's air pollution or water pollution, is taken care of, and then we'll place it before the board for a final decision. चौगुले आनी सेजा गोवा कंपनीन बेनिफिशियन प्रकल्प चालू करपाक मंडळाकडे अर्ज केला. उदक आनी हवा कायद्या खाला हे अर्ज केल्यात. खण खात्यान आतां मेरेन 88 लिजांचे नूतनीकरण केलां. 42 लीजवाल्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गवस. राष्ट्रवादीचे गोंयचे पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे हुमकळ्ळे. जुजे आनी ट्राजान धरून 17 जाणांचे सामुहीक राजीनामे पावले उपरांत केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेलान ॲडव्होकेट सुहास वळवयकाराची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूकूच स्थगीत दवरली. राजीनामे मान्य केल्ले नात. 8 दिसांत अध्यक्षाचें कितें थारता आनी कोणाक नेमता ताचेर राजीनाम्याचे फुडें कितें तें थारतलें म्हूण जुजे आनी ट्राजान मिडिया कडेन उलयले. वळवयकार मात म्हणटा तोच अध्यक्ष. नेमणूक पत्रकय ताजे कडेन आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो वांगडी सुद्दां नाशिल्ल्या ॲडव्होकेट सुहास वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष केल्ल्यान गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांनी तिडकी सरशी शरद पवाराक राजीनामे फॅक्स मारले. मात हायकमांडान खंय तांचे राजीनामे मानून घेतिल्ले ना. प्रदेशाध्यक्षाच्या नेमणुकेचेर परत विचार जातलो म्हूण खंय केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेलान तांकां सांगलां. The man who has not been in the party, not known to us, never seen his face, if this is the person who is going to be appointed, we felt that we had to meet and take a decision. They called up our senior vice president last night, Shri Prafull Patel, and after discussions, it was decided that our resignation will be kept on hold. Appointment of new state NCP state president is stayed. We will decide the name after due consultation with state unit. Prafull Patel, General Secretary, NCP. वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष करपा फाटल्यान फर्मिना खंवटेचो हात आसा म्हूण जुजे म्हणटा. प्रदेशाध्यक्ष म्हूण जबाबदारी घेवंक आपूण तयार आसा म्हूण जुजे उलयलो. आमकां जाय की आमचो एक्झिक्युटीव मेंबरांतलोच एक प्रेसिडेंट कोणानी ह्या हायकमांडान ताका इलेक्ट केल्लो. फेर्मिना ज्यो कावंटी आहा तेन एकल्यानूच हो मुवमेंट असो केला अशें दिसता म्हाका. बट आय डोंट नो द रिजन. सपोज इफ हाय कमांड टेल्स मी टू टेक अ लिडरशीप ऑफ गोवा, हाव आय कॅन से नो ऑल्सो. आपली प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या. नेमणूक पत्राचेर अध्यक्ष शरद पवाराची सय आसा तेन्ना आपूणच प्रदेशाध्यक्ष असो दावो सुहास वळवयकार करता. ज्या अपॉइंटमेंट लेटराचेर म्हाका क्लियरली म्हटलेलें तेंच्यांनी की म्हजो अपॉइंटमेंट विथ इमिजिएट इफेक्ट. ज्या दिसा हें लेटर म्हाका मेवलें, म्हाका हें लेटर 9 तारखेक मेवलें आनी त्या दिसांसून इमिजिएट इफेक्ट म्हटल्या बरोबर हांव एज ए प्रेसिडेंट ऑफ NCP गोवा बिकम द NCP प्रेसिडेंट फॉर गोवा. सो तो स्टेटमेंट पळय तेंच्यांनी जो कोणें केला तो बरोबर ना. सध्या तरी राष्ट्रवादीतल्या 17 बंडखोरांचे राजीनामे हुमकळ्यात. प्रदेशाध्यक्षाचे नेमणुकेचो परत विचार करता म्हूण सांगून हायकमांडान आयचें मरण फाल्यां धुकल्ला. सध्या तरी राष्ट्रवादीचो कारभार गोंयांत थंडावला. अध्यक्षाचे नेमणुकेन पक्षाक नेट येतलो काय कितें ते उपरांतूच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.